नमस्कार परतून एकदा हांव दिलीप नायक फाउंडर गोवा रोड सेफ्टी फोरम। आतां हांव आसा हांगा फोंडा नागा मस्जिद जंक्शनाचेर। तुमकां फाटल्यान गॅन्ट्री दिसता आसतली। फ्लायओवर रोड हांगच्यान सुरवात जाता। हांव गेली 10-11 वर्सां सातत्यान सगळ्या गोंयभर PWD इंजिनियरांक मेळ्ळे तांकां रोड सेफ्टी इंजिनियरिंगा बद्दल सिरियसनस सांगतालो, कशें आमी एक्सिडेंट कमी करपाक शकता की बरें रोड इंजिनियरींग करून। पूण जेन्ना म्हाका दिसलें की हे लोक कांय खास सिरियस ना अशें दिसलें, तेन्ना हांवें डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाच्या मनशांक मेळपाक सुरवात केली। थंय म्हाका दिसलें ते तितके ते सिरियस ना। तेन्ना हांवें मागीर ट्राफीक पुलिसांक मेळपाक सुरवात केली आनी ट्राफीक पुलिसा भितर म्हाका बरे प्रोएक्टीव लोक मेळ्ळे, पॉजिटीव लोक मेळ्ळे, जशे की DYSP आशिल्लो तो SP आसा धर्मेश आंगले, प्रबोध शिरवयकर DYSP, सलीम DYSP, अशे खुबशे म्हाका ट्राफिका भितर पॉजिटीव आनी लोक सापडले, इंट्रस्टींग लोक सापडले, जेणे करून म्हाका हें काम फुडें व्हरपाक मोटिवेशन मेळ्ळें। फुडें वचून हांवें गोवा रोड सेफ्टी फोरम रजिस्टर केलो NGO, सो दॅट NGOतल्यान तरी बरें काम लोक हे आयकतले काय म्हणून। तर आतां हांव ह्या इम्पॉर्टंट जंक्शनाचेर हांगा आसा। आतां म्हाका आजचो मुद्दो कितें, फॉरगेट इंजिनियरींग सेन्स, एटलिस्ट यूज कॉमन सेन्स। हे तुमकां हो टॉपिकाचेर तुमकां हांव सांगता, कशें हांगा इंजिनियरींग सेन्स ना तेन्ना कॉमन सेन्सूय ना। तुमी फाटल्यान पळोवपाक शकता, म्हाज्या रंबलर स्ट्रिप्स पळोवपाक शकता आनी गॅन्ट्री पळोवपाक शकता। आतां हांव एज अ रायडर ऑर ड्रायव्हर हांव ज्या पॉयंटार जो रावला, हांव ह्या पॉयंटांतल्यान म्हाका हांगा कितें दिसता, म्हाका दिसता कीप लेफ्ट बोर्ड दिसता आनी म्हाका ड्युएल कॅरेज रोड दिसता आनी फुडें म्हाका रंबलर दिसता। म्हणजे हे रंबलर्स म्हाका कितें एज अ ड्रायव्हर, एका ड्रायव्हराक ऑर एका रायडराक रंबलर्स कितें दिता की तुवें आसा तो स्लो जावपाचो म्हणून। जसो जसो हांव मातसो फुडें वचून खुबशे एक्चुली म्हाजे तकलेन एकूच पॉयंट आशिल्लो, पूण जसो जसो फुडें वयता तशें म्हाका खूब हांगा कर्म दिसपाक लागलें म्हणून हांव मातसो तसोच फुडें सरता पळय। तर हांगा दिसता म्हाका आनिकूय मातसो फुडें वयता हांव, कारण एक बोर्ड हांगा अशे क्लस्टर केल्ले आसा, भरपूर बोर्ड लायिल्ले आसा, सायनबोर्ड लायिल्ले आसा। क्लस्टरींग करप आसना सायनबोर्डाचें, पूण केल्ले आसा। हो सायनबोर्ड दाखयता हांगा एक्सिडेंट प्रोन झोन म्हणून दाखयता। हो सायनबोर्ड हांगा ह्या बोर्डाची म्हाका सोदतालो हांव। हो बोर्ड रंबलर्स दाखयता, हेड म्हणून दाखयता। तर हो कितें दाखयता पळोवया, हो दाखयता ड्युएल कॅरेज रोड म्हणून दाखयता। तर हांगा तर तुमी ह्या पॉयंटार पावले न्ही, ड्युएल कॅरेज हो बोर्ड तुमकां हांगच्यान एक दर 100 मिटराचेर तुमी जर एक ड्रायव्हिंग करता वा रायडिंग करता जाल्यार हो बोर्ड तुमकां दाखयता ड्युएल कॅरेज म्हणून। फुडें ड्युएल कॅरेज म्हणून दाखयता म्हणजे कितें जातलो, एके सायडीन वचप आनी एके सायडीन येवप, म्हणजे तुजी एक मानसिकता एक आतां हांगा तयार जातली। ओके फायन, ड्युएल कॅरेज रोड आसाय बीन तो। आतां तेजे नंतर फाटल्यान मातसो कॅमेरा हांव चेंज करता, कॅमेरा बॅक कॅमेरांतल्यान दाखयता तुमकां कशें करपाचें काय, कित्याक म्हाजी सेफ्टी हांगा चलता आसतना इम्पॉर्टंट आसा। आतां हांव फाट करून येयला म्हणल्यार म्हाका ओके कसो एडजस्ट करता कसो तरी। तर हो जो तुमकां हांगा तुमकां रोखडो दुसरो बोर्ड दिसता, दुसरो बोर्ड सांगता, दुसरो सायनबोर्ड सांगता रंबलर सायड म्हणून सांगता। म्हणजे रंबलर सायड म्हणजे सांगता तो कितें तुका, स्लो राव। रंबलर्स म्हणल्यार तुमकां खबर आसा गाडी ऑलमोस्ट डॅड स्लो जाता गाडी। एक रंबलर असो घातलेलो आसता, 20 mm घातलेलो आसता, एक 5 mm 10 mm वेगळे तरेचे घालता। खंयच्या रंबलराचेर तुजी गाडी कंट्रोल जाता, स्लो जाता, खंयच्या जायना तो तुका खबर ना। हांगा बोर्ड दाखयता रंबलर हेड, म्हणजे तूं एंटिसिपेट करता की तो एक 20 mm आसत जाल्यार तुका घाडा करून गाडी हालतली, तुजें फेड मोडटलें म्हणून तूं गाडी स्लो करता। हो बोर्ड जावन सांगला तुका स्लो कर। ओके फायन, फुडें जसो गेलो फुडें बोर्ड सांगता कितें, हो एक्सिडेंट प्रोन झोन। म्हणजे हे दोन बोर्ड कशे एकामेकाक मातशे सिनोनिमस कशे जाले।
हो स्लो रमलर स्लो म्हणून सांगता आनी हो एक्सिडेंट प्रोन झोन म्हणून सांगता फायन. हो कितलो 1 2 3 तिसरो बोर्ड. आनी आतां हांगा परतो हो चवथो बोर्ड कितें सांगता पळोवया आमकां. चवथो बोर्ड सांगता हो सांगता आमकां लेफ्ट सायडीच्यान हांगा गाडयो मर्ज जावपाक शकता. हो परतो हो कॉशनरी बोर्ड. हो कॉशनरी बोर्ड हो सांगता हांगा तुका लेफ्ट सायडीच्यान गाडयो मर्ज जावपाक शकता. ओके, बरें आसा इन्फॉर्मेशन. पूण कितें आसता तूं ड्रायव्हराक फ्रॅक्शन ऑफ सेकंडा भितर सगळें डिसिजन घेवपाचें आसता. बोर्ड क्लस्टर करप आसना आनी टू मच इन्फॉर्मेशनूय दिवप आसना. टू मच इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो पूण हो इम्पॉर्टंट आसा. बर्जिंग फ्रॉम द लेफ्ट फायन. हांगा पर्यंत बरें आसा. आतां पळया हांगा खरी आतां मजा आसा ती हांगा हो तुमकां दिसता हांगा रमलर. फुडें इन्फॉर्मेशन दिलें तुमकां रमलर आसा म्हणून आनी हें कितें हो बोर्ड दाखयता 50 स्पीड. म्हणजे म्हाका हांगा एक 10 मिटराचेर रमलर आनी हांगा 50 स्पीड. आतां कितें फॉलो करपाचें. आमी म्हणटा लोक ट्रॅफीक रूल फॉलो करिना. म्हाका दिसता समटायम अशें दिसता ट्रॅफीक रूल फॉलो करिना तेंच बरें. कारण इन्फॉर्मेशनूच थ्रू सायनबोर्ड इन्फॉर्मेशन तुमी रॉंग दिता. मे बी ट्रॅफीक रूल फॉलो करीत जाल्यार लोक त्रासान पडपाक शकता. जशें की हांगा तुवें 50 स्पीड हांगा तुवें तर ऑबे केली 50 स्पीड म्हणून 50 स्पिडा वयल्यान इमिडिएटली 10 मिटराचेर थंय जो तुका हो दिसता हो आमचो साहेब पळय नो युटर्नाच्या जाग्यार हांगा युटर्न मारता पळय मिनी बस. आनी चल्ला हांगा नो युटर्न बोर्ड लायिल्ले आसा आनी युटर्न मारतात. वयल्यानच्यान तुमकां दिसता त्यो फुडल्यान फास्ट गाडयो येता. हांगा एक दीस असो पावरफूल एक्सिडेंट जावपाक शकता. कोणाक तें लक्ष ना तेजेर जाल्यार नंतर पळय ह्यो गाडयो पळय एकामेका क्लोज कितल्यो वयता गाडयो पळय. आनी एक गाडयेन हांगा युटर्न मारलो. हांगा युटर्न मारीत आसात कोण कोणाक भिनात. आनी 2 फाटल्यान बस येतल्यो त्योवूय युटर्न मारतल्यो इन्क्लुडींग ती कदंबा. हांगा रावन पळोवया आमी आतां ती कदंबा कितें करता. वयर एक्चुली वचून तेणी घुंवोन येवप. ती घुंवोन येता ह्या गाडया सारकी तिवूय बीन मारतात तें तें पळोवया. मारली पळय हे गाडयेन मारलो. आतां तिसरे गाडयेन मारली. आतां कदंबा ती आतां खंय वचपाची म्हाका खबर ना. मे बी कदंबान मातशें आपलें कॉमन सेन्स यूज केलो आनी तो वयर वचून घुंवोन येतलो तो. ओके, तर फुडें आमी आतां फुडें हो तुमी 50 स्पीड सायनबोर्ड पळयलो. आतां हो तर फॉलो केलो तुमी 50 स्पीड सायनबोर्ड. हांगच्यान हांव आतां हांगच्यान ह्या 50 स्पीड सायनबोर्डा कडल्यान तुमकां वता हांगा हो 50 स्पीड सायनबोर्ड दिता. हांगच्यान हांव अशी घालता देपा घालता 1 2 3 करून आनी एक्झॅक्टली हांगच्यान रमलर कितले आसा ते पळोवया ह्या सायनबोर्डा कडल्यान. ह्या सायनबोर्डा कडल्यान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 जवळ जवळ हे हांगा रमलर्स 20 मिटराचेर रमलर्स आसा. 20 मिटरा पयलू सायनबोर्ड सांगता तुमकां 50 स्पीड लिमीट म्हणून सांगता. म्हणजे तुमी यू कॅन गो अप टू 50 स्पीड. आनी हांगा सडनली हें कितें 50 वयल्यान हांगा तुवें 10-20चेर हाडची पडली. हे कॉमन हे कितें इंजिनियरींग सेन्स हे कॉमन सेन्स. हांव इतले दीस बरे हितून सगळ्यांक ऑफिसरांक मेळटालो इंजिनियरांक मेळटालो सांगतालो. पूण ज्या तरेन आज गोंयार एक्सिडेंट जाता वास्कोचो एक्सिडेंट 2 दिसां पयलो हें जावंकूच ना. काल दुसरो एक्सिडेंट जालो ज्या रायबंदर बायपासाचेर. सो हें सिट्युएशन पळोवन रगत बॉयल जाता खंय तरी. म्हणून आतां हांवें विचार केला कितें आतां एग्रेसिवली बरेपणान इतली लेटरां बरयलीं सगळ्यांक बरयलीं मिनिस्टरांक बरयलीं इंजिनियरांक बरयलीं कलेक्टराक बरयलीं डायरेक्टरांक बरयलें ईमेल डेली एक ईमेल घालता हांव. प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर PWD म्हण डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट म्हण तो कलेक्टर म्हण डेली एक ईमेल घालता आनी असलें एक सिट्युएशन तांकां दाखयता हांव डेली. तितून म्हाका रिप्लाय आजून पर्यंत येवंक ना कोणा कडल्यान बाबा की आमी आसा ते हेजेर वर्कआवट करता नाजाल्यार यो कशें करुया ना. पूण CMान एक अनावन्समेंट केला 1 तारखेच्यान एक्शन चालू करतलो. जी ओपन फोरम जाल्लो 21 ऑक्टोबराक तेजेर 1 तारखेच्यान एक्शन चालू करतलो. ती एक्शनीची वाट पळयता. आनी पण ज्या तरेन लोकांचे बळी वयता ती हांव 1 तारीख पर्यंतूय म्हाका दिसलें रावप ना. हांव होप धरता की बरें एक्शन कसो जातली कितें तरी आउटकम येतलो म्हणून. पण तो पर्यंत हें काम चालू दवरपाचें ठरयलां हांवें. आतां हांगा हें जालें हो तुमी हांगा 50 स्पीड पयली आनी हांगा 20 मिटराचेर रमलर पयलो.
जेन्ना थंय 50 स्पीड आसली जाल्यार तुज्या हांगा विदीन 20 मीटर फ्रॉम 50 स्पीड कॅन यू कम टू 0 रमलाराचेर तूं 0 to 10 करपाक शकता. हाजेर विचार करपाची गरज आसा. इंजिनियरींग सेन्स काय नॉनसेन्स विचार करपाची गरज. आनी आतां मातसो फुडें वचून तुमकां दाखयता हांव. आतां हांगच्यान म्हाका तो बोर्डाचो तो व्यू मेळना म्हण हांव मातसो सायडीक घेता रमलासाचेरूच. आनी तुमी जर पळयशात न्ही हांगा आतां जाल्यार हांगा पळय हांगा हे रमलार आसा एक्सिडेंट प्रोन झोन म्हटला तुमी हेका. लेफ्ट सायडीच्यान हांगा मर्जींग आसा. हे सगळ्या की आसतना हो जो लायटीच्या खांब्या फाटल्यान जो बोर्ड लिपला तो बोर्ड सांगता तुका 70 स्पीड. म्हणजे आतां हांव कितें 70 स्पीड इज आतां तुमकां व्यू मेळ्ळा आसतलो त्या बोर्डाचो 70 स्पीड बोर्डाचो तुमकां आतां व्यू मेळ्ळा आसतलो. हांव तुका आनी फुड्यान वयता. 70 स्पीड इज नॉट लेस स्पीड. 70 स्पीड म्हणजे कमी फकाणाची न्ही. आतां एके वटेन तुमी म्हणटा हो एक्सिडेंट प्रोन झोन म्हणटा हांगा तुमी म्हणटा लेफ्टांतल्यान रोड मर्ज जाता म्हणटा. हे पळय आमी हे दिसता तुमकां हांगा फुडें साफा मशीद. आनी ह्या एरियेचेर आमी हांगा आसा. आतां हांगा हांव हो पळयात हांगा 70 स्पीड सायनबोर्ड हो आसा तो 70 स्पीड सायनबोर्ड. हो हार्डली एक 100 मिटराचेर पळय हो 70 स्पीड सायनबोर्ड आसा. आतां एज अ रायडर ड्रायव्हर तुमकां तो 100 मिटरा वयल्यान हो 70 स्पीड बोर्ड तुमकां दिसपाक शकता. आनी थंय तर तुमी पळयलो आनी 70 स्पीड आपल्याक अलावड आसा म्हणून स्पीड मारली जाल्यार हे हांगा जंक्शन जे ओपन जंक्शन आसा हो जो एक्सिडेंट प्रोन झोन रोड आसा कितें जातलें. इज इट इंजिनियरींग सेन्स? फॉरगेट इंजिनियरींग सेन्स. हांगा कॉमन सेन्स यूज केल्लें ना. आतां आमी एक करुया आमी ह्या जो इलेक्ट्रिसिटी पोलान त्या जो बोर्डाक लिपयला न्ही म्हणून आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक थँक्यू म्हणुया. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक थँक्यू म्हणुया कारण ड्रायव्हरांक रायडरांक तो बोर्ड थंयच्यान ती 70 दिसना. काय PWD आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मेळून दोगांनी तकली इंजिनियरींग तकली लडयल्या आनी तेजे फुड्यान तो आयदर 70 स्पीडीचे फुडल्यान बोर्ड घातला आनी बोर्डाक लिपयला और बोर्ड लायटनात तो पोला फाटल्यान घातला सो दॅट इट वील नॉट मिसलीड द पीपल. हे इंटेलिजन्स म्हणूया विजडम म्हणुया आमी काय हो कोइन्सिडन्स म्हणुया. ही जेन्ना गोंयांत परिस्थिती आसा रोड इंजिनियरिंगाची जाल्यार एक्सिडेंट कित्याक जावचे ना. रोड सेफ्टी इज नॉट रॉकेट सायन्स. अगेन आय एम टेलिंग. गेली हांव 20-25 वर्सां ह्या रोड सेफ्टी इंजिनियरिंगाचो हांव अभ्यास करता. हांवें सगळे IRC स्टँडर्ड जावं तो 67, 35, 55, 79 जे रेलिवंट स्टँडर्ड हांवें रीड एंड रीड हांवें सामकें इनसायड आउट वर्ड बाय वर्ड ते स्टडी केल्या. आनी त्याच्या आदाराचेर आनी हे प्रॅक्टिकल अशें जें पळयता हांव ज्यो आयडिया दिता सजेशन दिता त्याच्या आदाराचेर हो आयज हांव व्हिडिओ करता ही नॉलेज शेअर करता. उद्देश एकूच आसा की लोकांचे प्राण वाचोवचे. आनी फक्त प्राणूच वाचोवन जायना तर जो कितें जालें युअर व्ह्युअर्स जो चिखली एक्सिडेंट जालो काल ज्या मायनर भुरग्यान जो एक्सिडेंट केलो ते थंयच्यान इन्फॉर्मेशन अशें मेळ्ळां की बायल आसा ती विक्टीम आसा ती ऑन द स्पॉट गेली पूण तो भुरगो आशिल्लो तिच्या फाटल्यान पिलियन रायडर आशिल्लो त्या भुरग्याचे दोनूय पांय आनी दोनूय हात फ्रॅक्चर जाल्या म्हणून काल आयकून म्हाका अत्यंत दुख्ख जालें आयकून. एक 15-16 वर्सां भुरग्याचो दुसऱ्या एका 15-16 वर्साच्या भुरग्याच्या चुकी खातीर लायफ कितें तेजे फुडें आतां. आनी ज्या ह्या 15-16 वर्साच्या भुरग्यान एक्सिडेंट केलो अंडर एज भुरग्यान जो एक्सिडेंट केलो ह्या भुरग्याक आतां 25 वर्सां पर्यंत लायसन मेळचें ना. आतां तो कॉलेजीन खंय वयता थंय तेजो सद्या म्हाका दिसता तो आपणा घरान आसा तो सो तेजो करियर हें जालो
एक ल्हानशे मिस्टेकी खातीर पेरंट्सान स्ट्रिक्ट ना रावल्याचं कारण रावना म्हणून, पुलीस स्ट्रिक्ट रावना म्हणून, गव्हर्मेंट स्ट्रिक्ट रावना म्हणून ती एका बायलेक आपलो प्राण वगडोवचो पडलो, एका भुरग्याचे दोनी हातपांय फ्रॅक्चर जाले, आनी ह्यावूय भुरग्याक हे जे मायनर आसा तांकां ती तितली अक्कल ना, पण त्यावूय भुरग्याचो फ्युचर खंय तरी धोक्यान आसा. तर गरज आसा फक्त ना की सरकारान जागे जावपाचे. तुम्ही पब्लीक सोशल मिडियाचेर कितें कितें उलयता, तुमच्यो आयडिया सांगता, उलयता, ऑन ग्राउंड येयात, बी पार्ट ऑफ गोवा रोड सेफ्टी फोरम. आज गोंयार जे रोड सेफ्टी NGOज आसा कितले ते फायंड आवट करात, कोण एक्टिवली काम करता ते पळयात आनी खंयच्या तरी NGOचो पार्ट जाया, कारण तितून तुमचोय जीव वाटोवपाक शकता, तुमच्या नियर एंड डियर्साचोय जीव वाटोवपाक शकता. फक्त सरकारान अशें करूं जाय तशें करूं जाय म्हटलें आनी कोणें करूं जाय म्हटलें इतल्यान सोल्युशन जावपा ना. ऑफकोर्स सरकारान करपाक जाय, कारण सरकारा कडेन पावर्स आसा, सरकारान इच्छा हाडल्यार सरकार करपाक शकता. हांगा हो आतां जो सायनबोर्ड एक खंयचो लायला, जो 70 स्पिडीचो सायनबोर्ड लायला, तो रॉंग सायनबोर्ड लायला म्हणून हांव वचून तो काडपाक शकना, म्हाका पावर ना. पण PWD इंजिनियराक जाय जाल्यार तो वचून तो काडपाक शकता, तेजे कडेन पावर आसा, गव्हर्मेंटा कडेन पावर आसा ताका ऑर्डर दिवपाक तो काड म्हणून. आमी फक्त सजेस्ट करपाक शकता. पूण गोंयभर अशे म्हाजे सारके कितले लोक आसतले जो आपलो दिसाचो दीस वेस्ट करता, ही ऑन सायट व्हिडिओ कर, फेसबुकांतल्यान अवेरनेस कर, आपले बिझनस सांबाळ, फॅमिली सांबाळ. इज इट प्रॅक्टिकली पॉसिबल? हे पॉसिबल आसा? हे पॉसिबल सगळ्याकूच ना. म्हणून आमी गव्हर्मेंट सर्वंट दवरल्या, इंजिनियर दवरल्या, ऑफिसर दवरल्या, तांकां भरमसाट पगार दिता, तांकां भरपूर सुटयो दिता, आनी तेंचे कडल्यान अपेक्षीत आसा की तेणी ही सर्वे करची, खंय रॉंग सायनबोर्ड आसा तो काडचो, खंय पेंटींग करपाचो जाल्यार पेंटींग करचो, खंय कितें गरज आसा ती लावची, तेंचे कडल्यान अपेक्षा आसा. गोंय आमच्या महाराष्ट्र कर्नाटका सारकें व्हडलें ना. एक ज्युनियर इंजिनियराक हार्डली 10-15 किलोमिटराचो स्ट्रेच पडटा. हो 10-15 किलोमिटराचो स्ट्रेच तो एका वरा भितर इन्स्पेक्ट करपाक शकता, खंय कितें रॉंग आसा, खंय कितें आसा तें. फक्त इच्छा आसत जाल्यार. खंय तरी हांकां इच्छा नाशी दिसता, खंय तरी हेणी ग्रांटेड घेतला, हांकां बिलकूल भंय ना. हो आतां फुडें रोड जो गेला, हो NH4A पयलूचो आतां 746. हो रोड गेल्या 8 म्हयने पयलो हॉट मिक्सिंग केला आनी हॉट मिक्सिंग करून हो रोड आसा, ह्या रोडाक सेफ्टी गियर्स, जशें की रोडाचेर लायनी मारपाच्यो आसता, रोडाक सायनबोर्ड लावपाचें आसा. गेले 8 म्हयने हो इंजिनियर लायना, कॉन्ट्रॅक्टर लायना. इंजिनियर ताका वॉर्निंग लेटर दिना की ह्यो लायनी ज्यो आसा ह्यो एक्ट लायक अ सायकोलॉजिकल ब्रेक. लेन जजमेंट जाता, आपूण दुसऱ्याच्या सायडीक आसा काय दुसरो आपले सायडीक आसा. एक ड्रायव्हिंग इज नॉट जस्ट क्लच ब्रेक एंड गियर, म्हणजे सायकोलॉजी भरपूर काम करता ड्रायव्हिंगान. ह्यो लायन पयली, कंटिन्युअस लायन पयली, जशी की हांगा दिसता आमकां कंटिन्युअस लायन दिसता, आमकां ही फाटल्यान दिसता, म्हणजे कितें नो ओवरटेकिंग. तुजो मातसो एक फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड तूं एक्सिलेटर रावलो, पांय फाटीं घेतलो न्ही, इतल्यान कोणाचो जीव वाटोवपाक शकता, इतल्यान गाडी कंट्रोलाचेर येता. अश्यो ह्यो लायनी काम करता. जेन्ना हांव ह्या इंजिनियरांक मेळ्ळो आनी विचारलें, सर हेका लायनी कित्याक मारूं ना इतलो तेंप जालो, जाल्यार इंजिनियरान म्हाका एक्सप्लेनेशन दिलें ताका बील पडना म्हणून. म्हाका खरें हांसपाक येता हेंचेर, इंजिनियरांचेर आनी ह्या कॉन्ट्रॅक्टरांचेर आनी ह्या सरकाराचेर. हांव एक जर कॉन्ट्रॅक्टर जर हांवें 1 कोटीचें काम घातलें आनी 1 कोटीचें काम जेन्ना हांव घालता तेन्ना म्हाजी 1 कोटी इन्वेस्ट, 1 कोटींतले जर एक 10% 20% जर प्रॉफीट आसलो जाल्यार 90 लाख इन्वेस्ट करपाची म्हाजी कॅपेसिटी आसा, जाल्यारूच हांवें काम तें घालपाक जाय. म्हाजी कॅपेसिटी 10-20 लाखाची आसा आनी हांव 1 कोटीचें काम घालता आनी मागीर थोडेशें काम करता 10-20 लाखाचें आनी बील घालता गव्हर्मेंटाक आनी अपेक्षा करता गव्हर्मेंट म्हाका 20 लाख दितलो, ते हांव परते रिइन्वेस्ट करतलो, तो पर्यंत लोकांचो जीव धोक्यान घालतलो. महामुर्खपणां ही, महामुर्खपणां, आनी आमी टॉलरेट करून घेता. हो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा फर्मागुडयेर, ताचें नांव बसीर. हांवें म्हाका दिसता तो फ्रॉम केरला.
ह्या इंजिनियरांक सांगले ह्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन त्यांनी मेसेज दिला काय खबर ना. इतलें डेअरिंग तुमकां, इतकें डेअरिंग, इतलें सांगून सुद्दां PWD मिनिस्टराक, प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियराक ईमेल धाडलो, तेज्या नंतरूय हें जायना, एक्शन जायना. म्हणजे लोक मरता तेजेर तुमी सेलिब्रेशन करता, मजा येता तुमकां लोक मरता तो. हां, ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक खरें म्हणशाला ब्लॅकलिस्ट करपाची गरज आसा. जेन्ना हॉटमिक्स करता तेका एक 15-20 दीस दिवपाचे आसता, ब्लिडींग टायम म्हणटा तेका. डांबर उफळून येता, धवे पट्टे मारल्यार रोखडेच काळे येता, म्हणून एक 15-20 दीस दिवन इमिजिएटली तेका रोड मार्किंग करपाक जाय, रिक्वायर्ड सायनबोर्ड लावपाक जाय. सायनबोर्ड तर सायमल्टेनियसली लावपाक मेळटा. हो तूं व्हिडिओ जर तुमकां खंय तरी टच जाता न्ही तुमच्या काळजाक, जाल्यार शेअर करा. गोवा रोड सेफ्टी फोरम यूट्यूब आनी आमचो फेसबूक पेज लायक करा, सबस्क्रायब करा, अवेरनेस करा. कारण काल कोणाचो तरी एक्सिडेंटान जीव गेला, पयर कोणाचो गेला, फाल्यां तो तुमचो वचपाक शकता, तुमच्या नियर एंड डियर मनशाचो वचपाक शकता. हें लक्षांत दवरात. आमी पळयल्या व्हडले व्हडले मिनिस्टर सुद्दां रोड एक्सिडेंटान मेल्या, तांचे रिलेटीव मेल्या. तूं व्हडलो मिनिस्टर म्हणून इनडिसिप्लीन रस्त्या वयली, नेग्लिजन्स ऑफ द इंजिनियर तुका माफ करिना. खूब राग येता म्हाका. आनी हांव जेन्ना अशें हें नेग्लिजन्स पळोवन हांव जेन्ना ह्या इंजिनियरा कडेन वयता, हांव एक बरो पॉझिटीव मायंडान, फ्रेम ऑफ मायंडान वयता, बऱ्या भशेन सांगतलो म्हणून, सर हांगा अमूक कडेन अशें आसा, थंय एक सायनबोर्ड आसा तेजेर झाडां येयल्लीं आसा, थंय दिसना म्हणून ड्रायव्हर कन्फ्यूज जाता, तर ती मातशी झाडां मारून घेया. असो हांव बरो थंड हितून सांगपाक वयता, सजेशन दिवपाक वयता. हें करपाक हांगच्यान पणजे वचपाक म्हाजे गाडयेक 400 रुपयाचे डिझल घालचें पडटा. हें म्हाका कोण दिना पयशे, हांव म्हाजे पयशे मोडून वयता. पूण इन रिटर्न ह्या इंजिनियरा कडल्यान जेन्ना आन्सर मेळटा ते म्हाका दिलीप एक सांग, म्हाका सायनबोर्ड पळोवन कोण गाडी चलयता. तेन्ना राग येता, तेन्ना म्हाजो कंट्रोल सुटता. तेन्ना सांगता, सर सायनबोर्ड पळोवन चलयना न्ही, ते सायनबोर्ड लायतात कित्याक तुमी. पॉयंट नंबर 1. दुसरो, तुमकां फिडबॅक मेकॅनिझम आसा. लोक येवन सांगता, अरे थंय अमूक कडेन सायनबोर्ड आशिल्लो, आपूण आय वॉज अबाउट टू हीट समथींग, पूण सायनबोर्ड पळयलो आनी आपलो जीव वाटवलो. म्हणचे फिडबॅक मेकॅनिझम आसा ना. आनी तिसरी गोष्ट, कोण रॅश आनी नेग्लिजंट गाडी चलयतलो तो पुलीस एनफोर्समेंट पळोवन घेतले. RTO लायसन दितना RTOची जबाबदारी सारक्या मनशाक लायसन दिवपाची. रस्त्यार सेफली गाडी चलोवपाची पब्लिकेची जबाबदारी. तुजी जबाबदारी बरोबर रस्तो दिवपाची, बरोबर हॉट मिक्सिंग, पॉटहोल फ्री रोड दिवपाची, सायनबोर्ड लावपाची, रोड मार्किंग. यू डू युअर ब्लडी वर्क. तूं तुजें काम कर, दुसऱ्या कडेन बोटां दाखोव नाका. तूं तुजें काम कर, तुजो रस्तो सारको दवर. दुसरो, तूं जेन्ना तुजो काम करतलो, गांधीजीची एक स्लोगन सगळ्यांक खबर आसा आमकां, यू बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड. तुका दिसता रोड एक्सिडेंट कमी जावपाक जाय, तुका दिसता लोकांनी गाडी केअरफुली चलोवपाक जाय, जाल्यार तुजें पयलें काम कर. तुका कितें प्रॉब्लम आसा त्या गव्हर्मेंटाच्या फुड्यान मांड, तुज्या सिनियराच्या फुड्यान मांड तुजें प्रॉब्लम. तूं ह्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान रोड मार्किंग करून कित्याक घेवंक शकना, त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान सायनबोर्ड लावन कित्याक घेवंक शकना. तुका कितें बंधन आसा, तुजी कितें मजबुरी आसा ती तुजी सिनियरा कडेन मांड. डोंट निग्लेक्ट इट, बिकॉज इट कॅन टेक समबडीज लायफ. म्हाका दिसता खूब उलयलो आज हांव, आनी जो पर्यंत म्हाका दिसचें ना कंटिन्युअसली 1, 2, 3 दीस 4 दीस फॅटलिटीज रस्त्यार बाबा ना, ग्रिवियस एक्सिडेंट ना, तो पर्यंत असोच हांव उजो काडीत रावतलो. इंजिनियरांक वचोन ताका आयडियाय दितलो. अशें ना की फक्त म्हाका लायफान इलेक्शन लडपाचो ना, म्हाका म्हाजी कितें एम्बिशन ना, असली कितें एम्बिशन ना, फेमस जावपाचो ना म्हाका देवान जी नॉलेज दिल्या रोड सेफ्टी इंजिनियरिंगा बद्दल, ती नॉलेज घेवन कोणाचे प्राण सेवदार करपाक मेळ्ळे, हांव म्हाज्या जन्माचें सार्थक समजतलो, धन्य समजतलो. म्हाका म्हाजे कडेन आतां आनीक उलोवपाची एनर्जी ना, आनीक म्हाजे कडेन एनर्जी ना. हांगाच सोंपयता आयज आनी परत मेळुया दुसऱ्या जंक्शनाचेर. पेडणे टू काणकोण 1 by 1
सगळे हांव तुमचे फुडें हाडटलो. आज सकाळी हांवें फेसबूक लायव्ह केला फोंडा तिस्काचेर. थंयचें एक डेडली जंक्शन दाखयलां. थंय आमी कामूय केलां. थंय ट्रॅफिक सेफ्टी मॅनेजमेंट म्हणून आमी स्प्रिंग पोस्ट डेलिनेटर लायल्या. हांव थँक्यू म्हणटा राज ग्रुप निगळेचे. तेणें आमकां ते बोर्ड स्प्रिंग पोस्ट स्पॉन्सर केले. सो आनी लोकांनी अशेंच फुडें सरचें. ती नॉलेज आयडिया तुमचो रिसोर्स अशें करून आमी मेळून लोकांचे प्राण वाटोवया.